असा सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कल्त्या काळजा धन्या तुका भेटयता स्नानान आमकां नवें रसन केलाय पवित्र सभेत आमकां नवें मिसांव दिलाय तुझ्या उपकारा परता पाडयता तुझी दया आमचेर देवो म्हूण मागता उतराय कोंकत्रेकता जिने तुझ्या मी भागेता संतोषान व्हड उल्हासान सौम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान कल्त्या काळजान धन्या तुका भेटयता हे मिसाचे बलिदान देवाकर गाजोन मिस्तिता क्रिस्तीन डिसोजा आज नोवेनाचो निमाणो दीस आयच्या दिसाचो विशय जावन आसा आमची कुटुंबां भावार्थाची बोगसाणेची आनी मोगाची तेंपळां करया आज आमी सर आमच्या फेरगस कुटुंबा पासून आज मागतल्या हे मिसाचे बलिदान भेटोवंक आनी नियाळ दिवंक आमच्या मदेकात आसात मनादीक बाप केविन लॉरेन्स डिसोजा पुत्तूर फेरगजीचे सहाय्यक विगार तांकां आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा तशेंच देव बरें करूं म्हणटा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो आनी प्रत्येक जावन सांबस्त्याच्या मोगाच्यानो आनी प्रत्येक जावन यात्रिकानो आयच्या दिसा नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आनी निमाण्या दिसा आमी हांगासर पिरगस कुटुंबा खातीर मागोवंक एकठांय जाल्या पिरगस कुटुंबा खातीर आयच्या दिसा मागता आसतना प्रत्येक जावन आमी मागया पिरगजीच्या विगार बापां पासून पिरगजीन सेवा दिवच्या सहाय्यक विगार बापां पासून तशेंच वस्ते याजकां पासून तशेंच आमच्या पिरगजींतल्या सर भुरग्यां युवा जाणां काजारी जोड्यां वडिलां पासून प्रायवंतां पासून आनी प्रत्येक जावन पिडेस्त भाव भयणी पासून आनी आयच्या दिसा विशेष रितीन उडास आमी काडया आमच्या पिरगजेतावन विविध गांवांनी वावर करच्या सर आमच्या पिरगजेच्या वावराड्यां खातीर देव तांकां जाय आशिल्लें सर ह्या दिसांनी फावो करून दी म्हूण मागता आसतना बऱ्या भलायकेचें देणें आम्हा सोमेस्तांक फावो करून दी म्हूण मागता आसतना आयच्या दिसा आमी नियाळ करचो विशय आसा आमची कुटुंबां भावार्थ्याची बोगसाण्याची आनी मोगाची तेंपलां आमी करया देवाक आमी अर्गां दिवया क्रिस्ती कुटुंबांत आमकां जल्म दिवन बरीं कुटुंबां बरें पिरगस कुटाम आमकां फोव केल्ल्या खातीर अर्गां दिता आसतना आमच्या कुटुंबांत जायते फावटी भावार्थ बोगसाणे आनी मोगाच्या स्पिरितान आमी एकामेका जियेल्ले आसा आज तावन आनीकी आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ बोगसाणे आनी मोग चड रुता करूंक जाय आसची कृपा ह्या मिसातान आमकां फावो जावं दी म्हूण मागता आसतना सबार पावटी आमच्या कुटुंबांनी भावार्थ बोगसाणे आनी मोग उणें जाल्ल्या खातीर देवा लागचे बोगसाणे ह्या मिसा वेळार आमी मागया सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सरपतपेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान तुसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगेवन सदांच सांकवार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सरपतवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन काकूळट कर काकूळट कर सौम्या काकूळट कर
काप्लुत्कर Krista काप्लुत्कर काप्लुत्कर Somya काप्लुत्कर काप्लुत्कर Somya काप्लुत्कर काप्लुत्कर प्रार्थूया. सरपदवेदार आणि बहुदयाळ बापा, सांसबेस्त्याव तुझ्या रक्त साक्षात आपल्या कष्टां वळवळ्यांचेर सैत वरूंक तुवें कृपा दिली. ताच्या सैताचो दीस संभ्रमतना वो उपकार आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता. आमी दुस्मनाच्या पासांचेर आनी ताळण्यांचेर मरा पर्यंत सैतेवन जावच्याक निरंतरी आमकां तुजो आदार दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या ससना. Amen. सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचे थंय आसा जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता. सांपावलोन कोलेसेगऱ्यांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, देवान विंचून काडलेली तुमी पवित्र आनी ताका मोगाची, देखून कणवाळायेचे, दयाळायेचे, दिनपणाचे, मोवाळायेचे आनी सोंसणेकायेचे काळीज तुमकां आसूंक जाय. एकामेकाक सोंसून व्हरा आनी एकामेकाक दुरसोंक कारण आसा तरी एकामेकाक बक्षिया. तुमी दितात तें बोगसणें सोम्यान तुमकां दिला त्या बोगसण्या बरी जावं. पूण ह्या सर्व शेगुणाप्रास चड तुमचे थंय आसूंक जाय मोग. मोग हे शेगूण संपूर्ण करता आनी ते एकवटायता. क्रिस्ताचें समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं एक कुडीचे सांदे तुमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुमी जाया. क्रिस्ताचें उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं. खरे जणवायेन एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. किर्तनांनी, गितांनी आनी आत्मीक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांतावन देवाक अर्घ दिया. उतरान जावन कर्णेन जावन जे कितें तुमी करतात तें सकड सोम्या जेजूच्या नांवी करा. ताचे मारिफात देवा बापाक अर्घ दिया. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस पोरातो सांगसो आसरो संततीचे संतती तूच आसरो. सर्वेश्वरातूंच आमचो आसरो संततीचे संतती तूंच आसरो. मनशा जिणी जाल्या एक सोपान कशी वाळच्या उदका भरिती वाळोन वेची. साकाळींच्या वेळार फुलता तणा बरी सांजेर बाबून सुट्टा ही मनशा जिणी. सर्वेश्वरातूंच आमचो आसरो संततीचे संतती तूंच आसरो. आमचे दीस भोव मोठवे बेगीच ते सरतात. तुझ्या रागा काळूक आमचे बेगीन संपता. सर्वेस पोरा देवा तुजी ताकय दया. तुझ्या साकरांचेर भोग तुका कुर्त माया. सर्वेश्वरातूंच
सांसो आसरो संततीचे संततीक तूच आसरो सर्वेस्परा तूं सांसो आसरो संततीचे संततीक तूच आसरो जेजू सर्गींच्या राजाची बरी खबर परगडतलो आणि लोकां मदली सर्वय तरांची पिडा शिडा गुण करीत वेतालो. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमच्याय सवे आसो मातेवा परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सम्या देखून जो कोण ही म्हजी उतरां आयकता आनी पाळता तो आपलें घर कडपार बांदलेल्या एका बुद्धवंत मनशा परी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें तरी तें कोसलोन पडोंक ना, कित्याक ताची बुन्याद कडपार घाल्ली. जो कोणी म्हजी उतरां आयकता पूण ती पाळिना तो आपलें घर रेंवेर बांदलेल्या एका एड्डा बरी. पावस वतलो, आवड सडलें, जड वारें वाडलें आनी त्या घराक मारलें आनी तें कोसलोन पडलें, अशें सगळें सत्यानाश जालें. देवाची उतरें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो, भुरग्यानो आनी प्रत्येक जावन सांसेबेस्तेवाच्या भक्तिकानो, नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आनी निमाण्या दिसा आमी आसां वाजता आमची कुटुंबां भावार्थाची, बोगसण्याची आनी मोगाची तेंपलां करया म्हणल्या संदेशाचेर थोडो नियाळ ह्या दिसा आमी करुया. एक पोटी एकलो राय आपल्या उतार प्रायेर मरच्या फुडें आपल्या पुताक तो आपयता. तसो पूत त्या गांवांत एक बरो चित्र सोडोवपी बरो एक आर्टिस्ट आनी राय आपल्या पुताक त्या चित्र सोडोवप्याक त्या आर्टिस्टाक म्हणटा, आळे पुता हांव मरणाच्या तनीर आसां आनी थोड्याच दिसांनी हांव मरण पावतलों, देखून आनी म्हजे उरिल्ले ते थोडे दीस हांवें संतोशान करचे जाय आनी मरता आसतना हांवें संतोशान मरा जाय आनी ह्या खातीर तुवें एक बरें चित्र सोडय जाय आनी तें चित्र म्हज्या मना पसंदेचें जाय जाय म्हणून राय आपल्या पुताक सांगता. तो पूत शिता आपल्या बायले सरशी वेता, पूण बायले सरशीन वेता आसतना ताची बायल थंयसर घरा नातरली. अशें ताका उडास येता एका याजाक असो. याजकाक वचून तो मेळटा आनी याजका लागीं सांगता, आळे म्हज्या बापायची आशा अशी आसा, ताणें मरता आसतना संतोशान मरा जाय खंय आनी ताका संतोशाचें तसलें पिंतूर हांवें सोडय जाय खंय. याजक ताका सांगता, बरें एक मागण्याचें पिंतूर वा भावार्थ केंद्रीकृत करचें पिंतूर तूं सोडय आनी खंडीत जावन तुजो बापय राय संतोशान हे पिंतूर पळोवन आपले निमाणे दीस करसितलो. आनी उपरांत थंयसर याजकांत हांव तो आपल्या रायाच्या घरा आपल्या बापायच्या घरा पाटी येत आसतना ताका थंयसर आनेकलो सैनीक मेळटा. सोजेर थंयसर मेळटा आनी सोजेरा लागीं तो येन्स सांगता, म्हज्या बापायक निमाण्या घडये संतोशाचें तसलें पिंतूर हांवें एक सोडय जाय खंय. सोजेर म्हणटा, आमच्या शेजारा आमच्या भोंवतणी बोगसाने ना, एकामेका बोगसूचो स्पिरीट उणें जाला, देखून एकामेका बोगसाण्याचो स्पिरीट दाखोवचें तसलें एक पिंतूर तूं सोडय. आनी उपरांत त्या सोजेरा तावनी तो पूत रायाचो पूत मुखार वेता आसतना आपल्या बापायच्या घरा पाटी वेता आसतना निमाणे थंयसर ताका एक नोवेन्स काजारी जोडें मेळटा आनी काजारी जोड्या लागीं तो येन्स सवाल करता, म्हज्या बापायची आशा अशी आसा, कसलें पिंतूर हांवें सोडोवचें.
ते नवेंस काजारी जोडें ताका सांगता एकामेका मोग वर्णन करचें तसलें पिंतूर सोडे आनी खंडीत जावन तुज्या बापायक व्हरतो संतोश जातलो. ह्या ते गाय जाणांच्यो सापी काण घेवन हो रायाचो पूत आपल्या बायले लागीं फाटीं येता आनी म्हणटा म्हाका व्हरतो संतोष भोगता म्हज्या सवालाक जाप मेळ्ळ्या. बायल ताची विचारता कसलें सवाल तें आनी कसली सवाब ती. रायाचो पूत म्हणटा म्हज्या बापायची आशा आसली मरता आसतना हांवें संतोशान मोरा जाय म्हणून आनी संतोशाचें तसलें पिंतूर हांवें सोडय जाय म्हणून. देखून कसलें पिंतूर सोडोवचें म्हूण म्हाका कळीत नातलें. एका यासाका लागीं हांव मेळ्ळो ताणें म्हणलें मागणें वा भावार्थ वर्णुचें तसलें पिंतूर. एका सोजेराक हांव मेळ्ळो एकामेका बोक्साने दिवचें तसलें पिंतूर आनी एका काजारी सोड्याक हांव मेळ्ळो तांणी म्हाका सांगलें एकामेका मोग वर्णन करचें तसलें पिंतूर म्हणून. बायल घोवाक रायाच्या पुताक जाप दिता आनी म्हणटा तुका पिशें लागलां गी कितें, तुजी तकली पिरवाल्या गी कितें, हे खंयचेंय तूं सोडोंक वचनाका. आमच्या कुटुंबाचें पिंतूर तूं सोडय. आमच्या कुटुंबांत भावार्थ आसा, आमच्या कुटुंबांत मागणें आसा, आमच्या कुटुंबांत बोक्साणें आसा आनी एकामेका आमी मोगांत जियेता आनी खंडीत जावन तुजो बापूय राय हें पिंतूर पसंत करतलो. आनी बायलेचीं उतरां आयकून हो रायाचो पूत हेंच पिंतूर सोडयता आनी निमाणें थंयसर रायाक दाखोवंक राय न्हिदल्या कडेन दाखोवंक ताच्या वनोदीर कोसोंक तो फुडें सरता आनी रायाक ह्या सगळ्या पिंतुराचें म्हत्व तो समजयता. आनी खंडीत जावन कुटुंबाचें पिंतूर पळयल्लो हो राय वर्त्या संतोशान आपल्या पुताक ताची जायती आस्त इनाम जावन दिता आनी निमाणो स्वास हें व्हडलें एक भोव म्हत्वाचें संतोशाचें पिंतूर पळोवन ताचो निमाणो स्वास तो सोडता. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जर आमच्या कुटुंबांत भावार्थ वा मागणें बोक्साणें आनी एकामेका मोग आसा खंडीत जावन आमचें कुटाम संतोशाचें कुटाम जाता. आमची कुटुंबां भावार्थाचीं आमकां कळीत आसा. आमचें कुटाम क्रिस्ती कुटाम. आमकां पवित्र स्नान दिता आसतना आमच्या आवय बापायच्या वा पदोर मदोरणीच्या वा थंयसर आसलेल्यांच्या त्या भावार्थाचेर आमकां पवित्र स्नान दिल्लो. क्रमेन आमी व्हड जात आसतना आमकां आमच्या भावार्था विशीं समजोनी मेळटा. प्रत्येक जावन आमच्या आवय बापायन तावन याजकान तावन वा दोतोनी तावन कशें आमी मागणें करचें, कशें आमी बेसांव मागचें, कशें आमी देवाक उलो करचें हें सगळें आमी भावार्थांत जाणा जाता. आसतावन खंडीत जावन हो भावार्थ आमच्या मुखल्या पिळगेक आमी पासारूंक आसा. आमच्या मुखल्या पिळगेक ह्याच भावार्थांत आमी ल्हान व्हड करूंक आसा. आमच्या भुरग्यांक ह्याच भावार्थांत आमी ल्हान व्हड करूंक आसा. तो वेळ आमची कुटुंबां खंडीत जावन क्रिस्ती भावार्थांत व्हड जातलीं. आमची कुटुंबां बोक्साण्याच्या स्पिरिताची. आमकां कळीत आसा जायते फावटी एकामेका बोक्सूंचें म्हळ्यार आमकां कश्ट मारतात. प्रत्येक जावन आमकां दुख येयल्ल्या भावां भयणीं थंय आमकां बोक्सूंचें म्हळ्यार जायते कश्ट मारतात आनी जायते फावटी एकामेका बोक्साणें दिवंक आमी फाटीं करता. देखूनच जायते फावटी आमी मागल्लें आमकां मेळना. आमच्या कुटुंबांत देखून जायते फावटी नासमाधान आसा जाता. थोडे फावटी थोड्या व्यक्ती सांगलें हांवें आयकलां, तो व्यक्ती मरोन गेला, ताची आडाय आसची ना, पूण त्या व्यक्तीक हांवें आनीक बक्षिल्लें ना. जर तर असल्या बोक्साण्याचो मनोभाव आमचे थंय ना जाल्यार आमी केल्लें मागणें देव आयकत गी. आयच्या पयल्या वाचपान सांत पावलून कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी आयकलें एकामेका दुर्सोंक कारान आसा तरी एकामेका बक्षिया. तुमचें बोक्साणें सर्वेस्परान तुमकां दिल्ल्या बोक्साण्या परी जावं. जर तर सर्वेस्परान आमच्या अरियेका पातकाक शिक्षा दिल्ली तर आज हांव खंडीत जावन हांगासर आल्तरीर आसतो ना वा आमी कोणी हांगासर ह्या इगर्जींत आसती ना. जर तर सर्वेस्परान इतलें बोक्साणें जायत्या मापान बोक्साणें ताणें आमकां दिलां, खंडीत जावन आमी आमच्या भावा भयणी थंय बोक्साण्याचो स्पिरीट दाखोवंक आसा. आनी केदाळा बोक्साण्याचो स्पिरीट एकामेका थंय आमी दाखयता. आमची कुटुंबां आदर्श कुटुंबां जावंक पावतलीं. आमची कुटुंबां मोगाचीं तेंपलां करया. सांत पावल थंयसर पयल्या वाचपान
कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगता सर शेगुना प्रास आमचे थंय आसूंक जाय मोग केदळा एकामेका आमी मोगान जियेता कंडिसान आमचे कुटाम एक भगेवंत कुटाम जावंक पावता केदळा व्यक्तीचो एका व्यक्तीचो आमी मोग करता त्या व्यक्ती थंय उणेपण आसा जाल्यार ते उणेपण आमी पळयनासतना त्या व्यक्तीचो आमी मोग करता आनी कंडिसान त्या व्यक्तीक दुरसोंचें कारण आसा तरी दुरसान आसतना तो व्यक्ती कसो आसा तशें ताका आमी घेता देखून आमची कुटुंबां आसता भावार्थाची बोगसण्याची आनी मोगाची तेंपलां आमी करचें प्रयत्न आमी करया आयच्या शुभ वार्तेक आमी थंयसर येता आसतना आमी आयकलें दोग घर बांदपी थंयसर आमी पळयले पवित्र पुस्तकाचे जाणारे म्हणटात त्या दोगी घर बांदप्यांनी एकाच जाग्यार तांची घरां बांदल्लीं आनी त्या दोनी घराचे इंजिनियर वा कॉन्ट्रॅक्टर वा तांणी कितें वापरली ती सायेत जावं पुरो सिमेंट रेंव जल्ली वा हेर कितेंय सायेत दोनी एकाच रितीन त्यो आशिल्ल्यो त्या दोनी घरां मदें आसली एकच व्यत्यास कितें म्हळ्यार एकल्यान बुन्याद खडपार घाल्ली आनी एकल्यान बुन्याद रेवेर घाल्ली हेर कितेंच व्यत्यास त्या दोन घरां मदें नातुल्लो आनी आमकां कळटा पावस येता वारें वादळ जड वारें थंयसर येता दोनी घरांक थंयसर येवन मारता आनी रेवेर आशिल्लें घर तें कोसलोन पडटा पूण कटपार आशिल्लें घर तें शाश्वत रितीन थंयसर उरता मुखार भाव भयणीनो आमकां कळीत आसा एक नवें घर आमी बांदता आसतना बऱ्यांतलो बरो इंजिनियर आमी सोदता बऱ्यांतलो बरो कॉन्ट्रॅक्टर आमी सोदता बऱ्यो ब्रँडेड वस्तू बऱ्यो सायेत आमी हाडटा जर तर आमी बांदच्या घराक आमची इतली तकली आमी आटयता तर आमची कुटुंबां बांदता आसतना कितली तकली आमी आटयनाये देखून आमची कुटुंबां आसता आमी कडपाचेर बांदचें भोव गरजेचें कंडी जावन थंयसर कडपार बांदिल्ल्या घराक वारें वादळ जड वारें पावस येवन मारलो आमची कुटुंबां कडपार बांदलेल्यार कंडी जावन कश्ट पिडा शिडा आकांत आमच्या कुटुंबाक येतले मारतले पूण आमचें कुटाम कितेंच जावचें ना कित्याक म्हळ्यार आमचें कुटाम आमी कडपाचेर बांदून हाडलां तर कडापू म्हळ्यार कितें कडापू म्हळ्यार आमची कुटुंबां आमी भावार्थान आनी प्रत्येक जावन मागण्यान आमी बांदून हाडया आमच्या कुटुंबांत पयलें स्थान देवाक आमी दिवया कितें आमी दिसपडतें मागणें करूंक आसा तेर्स करूंक आसा तें सगळें कुटुंबांत आमी भोव भक्तीपणी आमी करया आनी तवळू कंडी जावन आमची कुटुंबां कडपाचेर बांदून हाडिल्ल्या परी आमी जातलें इतलें मात्र न्हय आसतना दिसपडतें आमच्या कुटुंबांत देवाचें उतार आमी वाचया एकामेका बोगसाणें आमच्या कुटुंबांत आसूं दी आनी एकामेका मोग आमच्या कुटुंबांत रास करूं दी तो वळखंडी जावन आमचें कुटाम आमी कडपाचेर बांदून हाडटल्या देवाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांनी आसतलो आनी आमचें कुटाम देवाच्या आशिर्वादांनी भरलेलें कुटाम जातलें आमच्या कुटुंबाक देख जावन आसा भगेवंत कुटाम तर भगेवंत कुटुंबाची देख आमी घेता आसतना अरी एकल्या बापायांनी जुसेची देख अरी एकल्या आवयांनी मोरयेची देख आनी अरी एकल्या भुरग्यांनी जेसूची देख घेवन आमच्या कुटुंबान भावार्थान बोगसाण्यान आनी मोगान जियेल्यार कंडी जावन आमची कुटुंबां बरीं कुटुंबां जातलीं आदर्श कुटुंबां जातलीं भगेवंत कुटुंबां जातलीं केदाळा आमचें कुटाम बरें जाता आमचो वाडो बरो जाता आमची समाज बरी जाता आमची पिरगस बरी जाता आनी निमाणें आमची दियेसीस आनी हो सगळो आमचो संवसार बरो जाता तरी ह्या मिसा वेळार ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळार आमच्या कुटुंबान भावार्थान बोगसाण्यान आनी मोगान जियोंक जाय अशी कृपा ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया आमेन उबे आमी रावया आमची प्रार्थना बापा समोर आमी दवरया बापा पोवी सभा म्हणलें कुटाम सोलून व्हरच्या पाप साहेबाक सर बिस्पांक तशेंच तुज्या सर मणयाऱ्यांक मोगा सेवेच्या स्पिरितान बोर सर लोकांक बावरतान सांगता दवरूंक
जाय आसची कृपा तांकां लाभय म्हणून मागता. तुमची जबाब, बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक अधिकाऱ्यां आनी फुडाऱ्यांनी तांकां दिल्ली जबाबदारी आनी तांचो अधिकार लोकांच्या तशेंच देशाच्या बरेपणा खातीर गोळसूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या सर कुटुंबांनी जेजू मोरी आनी जुजे ह्या भगवंत कुटुंबाची देख घेवन जियोंकू आनी देवाक मानता तसली मोगाची आनी एकवटीत कुटुंबां बांदून हाडूंक आमच्या कुटुंबांनी मोग आनी बोगसाणें सगळें आमी समेजतांनी आमचे कायदे पाळूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांनी देवाधीन जाल्ल्या आमच्या मोगाच्यांचो आमी मोगान आनी मानान उडास काडटा. तांकां तांच्या पातकांचे बोगसाणें दी आनी ससनाचें जिवीत लाभय. तांच्या मरणा वरवीं दूख भोगतल्यांक बुजवण आनी संरक्षण लाभय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या कुटुंबांतल्या प्रायवंतांचेर पिडेस्तांचेर तुजी दया दवर. तांकां राख आनी सांबाळ. तांची सेवा साकरी करतल्यांक तुजो आदार दी. तांचे कश्ट पिडाशिडा सोसून व्हरूंक जाय आसची कृपा आनी धैर्य तांकां तूं दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. प्रस्तुत परिस्थितीक लागून काम होगडयल्ल्या वा कामाक फावो तो सांबाळ मेळनासतना वेपारांत नश्ट बघून कश्टांक दुखांक सांपडलेल्या सर्वांची काकूळ कर. तुजी अजापवंत पदवी तांकां उगडापी कर आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर आमच्या खासगीकर खातीर आमी मागया. जायत्यांनी आमचे मागणे विचारलां, जायत्यांक आमी मागता म्हूण बसयलां, तांचोय आमी उडास काडया. ह्या नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आमी आसा वाजता सगळ्या आमच्या पिरकस कुटुंबा खातीर आमी मागया. पिरकजीन सेवा दिवच्या यासाक बापां पासत, पिरकजीच्या विकार बापां, सहायक विकार बापां पासत, वस्ते यासाकां पासत आनी पिरकजींतल्या सर्व धार्मीक भयणी पासत क्रिस्ताचे मिसांव ते चलयत आसतना देवाचो आदार तांच्या मिसांवान तांकां मेळो. आमच्या पिरगजींतल्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागया. सकट भुरग्यांनी जेसू बरी प्रायेन वाडटा आसतना जानवायन देवबिरांतीन वाडोवंक बरी गिन्यान तांकां फावो जावंक. सर युवासनां खातीर आमी मागया. शिकोवन आसच्या युवासनांक शिकोवंक बरी गिन्यान, सैरिकेच्या सोदनेर आसच्यांक बरी सैरीक आनी कसल्याच युवासनांनी खंयच्याय वायट संवयांक बली जायनाशें तांचे युवा प्रायर जेजूचो मोग करूंक जेजू तांकां आदार लाभोवन दी. जायते जण युवासन कामाच्या सोदनेर आसात, बरें काम तांकां फावो जावं दी. पिरगजींतल्या सर काजारी सोड्यां खातीर आमी मागया. तांच्या लग्ना दिसा दिल्ली भास तांणी एकामेका मोरा पर्यंत तीर सांबाळूं. मागया आमी सर वडिलां खातीर, तांच्या भुरग्यांक तांणी भावार्थान ल्हान व्हड करूंक. मागया आमी सर पिडेस्त भावा भयणी खातीर, एकल्यांची पिडा जेजू आपूण कोण करून दी. पिरगजीचे जायते सांदे उतर प्रायर आसात, तांच्या उतर प्रायर जेजूचो आदार तांकां लाभोवन दी. आमच्या पिरगजींतलीं जायतीं जाणां परगांवांत वावर करतात, तांच्या वावरांत तांकां थंयसर तृप्ती, समाधान, भद्रती, बरी भलायकी लाभोवन दी. सर्गींच्या भोवमोगाळ बापा, नोवेनाच्या तिसऱ्या दिसा आनी निमाण्या दिसा आमी हांगासर आसा वाजता. आयच्या दिसा आमी नियाळ केलो आमची कुटुंबां भावार्थाची, बक्षाण्याची आनी मोगाची तेंपलां करूंक. आमच्या दिसपडत्या जिवितांत प्रत्येक जाण आमच्या कुटुंबांनी एकामेका भावार्थान, बक्षाण्यान आनी मोगान जियोंक जाय आसची कृपा आमा सुमेस्तांक तूं लाभय. तूं जो जियेताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. Page number 132, C56.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आणि महिमेक आमच्या आणि आमच्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुजो आशीर्वाद घालून तुका भेटयलेली इंदेनी पवित्र कर. सांस बेस्त्याव तुज्या भक्ताचें काळीज तुज्या मोगान इतलें लासतलें की ह्या मोगाच्या बळान ताणें आपल्या कुडीच्या सगळ्या वळवळ्यांचेर सैतवेलें. त्या सुमोगान आमची काळजां पेटय म्हूण आमी तुजे लागीं अत्रेगन मागता. तुज्या पुता जेजूचें नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदार आनी सस्नाच्या देवा, सरकळे आनी सर्वते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सांसे बेस्त्याव तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी सोलोन आनी आपले रगत वारोन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे परीन तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या अस्कतकायेन क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूतां सांगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. बाबा करोस तूं पवित्र, तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून इंदेनी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची.
तेच परी जेवण सतस ताणे काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि अंतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि सासणी कराराचे हे रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्यात तुमचे पसोत आणि सुमेस्त मनशां पसोत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावर तसो गोठ बरगटूया. Soumia Jesu, tuझे मारा आम्ही समारंभा तुझे पुनर्जीवन भान आम्ही परगटा तुझ्या येण्यात सौम्या जेसू आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उडास करता आणि वजिवेत असो उंडो आणि ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेच पोरा के तुमेचे विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो गुडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पीटर पावलो आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजके वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकुल्त कर तांकां आनी दिश्ट्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागता. आमकां आरमोरी देवाचे माये सांगाती तुजो पती बागेवन जुजे बागेवन धर्मदुतां आणि सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकयलेल्या प्रार्थन धीर घेऊन आम्ही मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संकाय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां काळणें पडोवंक दिनाका वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासनात. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे परमाने तिका शांती दी आणि एक पोटान सांभाळ. तुमची येताय आणि रासवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमची काकलूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कट्टले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली
सर आमी सुभागी सुम्या वेळचे पितरांचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. Page number 168, D45. प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या प्रितीच्या बापा सांसेबेस्त्यां तुझ्या भगेवंत रक्त साक्षाक तुवें तुज्या सेवेंत विश्वासी आनी कश्टां मरणांत जैतेवन केलोय.
आमी सेवलां त्या पवित्र जेवणा वरवीं आमकां दिसा दिसाच्या आत्मीक झुजांत जैतेवंत कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वसून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दयेकन बसया. उपरांत जेजू म्हणालो, म्हज्या इश्टानो, हांव तुमकां सांगता, कुडीचो जीव काडटेल्यांक तुमी भियेनाकात. ताचे प्रासडीत तांणी कांय करूंक जायना. आत्म्याचो जीव काडूंक ते सकानात. पूण कोणाक तुमी भियेजे तें हांव तुमकां सांगता. जिवेशी मारल्या उपरांत कूड आनी आत्मो दोनी ह्या कोंडांत नाश करूंक शकतेल्याक तुमी भियोंक जाय. बालयेन तोपतस मेलो म्हणून सोडलोलो आमचो पात्रोन सेबेस्तियांव सनीन जालो आनी दैरान वचून डियोक्लेशियन चक्रवर्ती कडेन ताणें क्रिस्तांवांक दिवची दगदवणी रावय जाय म्हूण सांगूंक लागलो. पूण सेबेस्तियांवक ताणें परत दांड्या तोणक्यांनी मारलो. ताची कूड चरणडेंत उडयली. आपली मेल्ली कूड सांबाळूंक सांगूंक लुसियाना म्हणले भक्तिवंत स्त्रियेक सेबेस्तियांव दिश्टीक पडलो. तिणें ताची ती कूड जोगासणेन व्हरून मानान निकेपिली. जेजू क्रिस्तान मरणाचेर पदवी चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान आनी जिवंतपणान पाडाव केलो. जेजून जोडलेल्या ह्या जैता वरवीं सेबेस्तियांव तसले जैते मारतीर आपलो जीव दिवन सर्गार जैताचो मुकुट जोडूंक लागले. तांच्या आनंदांत आमी वांटिली जावच्याक देवाची व्हड कृपा ह्या घडये मागून घेवया. दयेकन दिमी घालचें. आमचो प्रतिवलो बापा, सान सेबेस्तियांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. सर्व जाणार बापा, मनशाक तुवें अमरपणाकच म्हूण रचलो, तर सैतानाच्या मोसरा वरवीं मनशान तुजे कुशे विरोध वचून कुडीचें मरण आनी ताका लक्ती जाल्ले सर्व परिणाम आपणावन घेतले. पूण बापा, तुजे खाकुळटीन तुज्या एकल्याच पुताक आमकां दिवन तूं आमकां सैतानाचेर, खोट्या सक्तींचेर, फातकाचेर आनी फातकाच्या परिणामांचेर जैत दिताय. बापा, तुजे कुशेक खलतीमान घालन आमचे कश्ट आनी मरण स्विकार करची कृपा आनी धैर्य आमकां लाभय म्हण मागता. बापा, सान सेबेस्तियांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. भोव मोगळा जेजू, आमच्या मरणाच्या वेळार आमकां तूं तुजे सरशीन आपय आनी तुज्या सांतां भक्तां सांगता, आमी तुका सासणाक वर्णूंक आनी अनुभोगसूंक आमकां निर्मी. आयच्या दिसा आनी राती मरणाच्या तणीर पावल्ल्यांक तुजी खाकुळट लाभय. बापा, सान सेबेस्तियांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. बुजवणदार पवित्रत्म्या, आमी आमच्यो कुडी पवित्रत्म्याची मंदिरां करन त्यो अमर जिविताक तयार करूंक आमकां निरंतरी तूं जागवणी आनी बोळदी म्हणून आमी खलतेपणी मागता. बापा, सान सेबेस्तियांवच्या मजतीन आमचें प्रार्थन आयक. मौनपणी आमच्या खासगी कुटुंबाच्या गरजां खातीर मौनपणी मागया.
मोगाळ भाव भयणीनो, नव्याणो अकरेसो दीस सांसा बेस्तांच्या पांयां तळा सर आमची मागणी आनी त्या सावा आमी उबारया. प्रत्येक जावन आमची कुटुंबां, आमचे फेरगस कुटुंब तशेंच आमची कुटुंबांत असले हर एक सांदे सांसा बेस्तांच्या पांयां तळा समर्पण करया. तांकां हर एकल्यांक राखून दी, सांबाळून दी. सांसा बेस्त्यो आमा बसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्या कमी फावो जावचे खातीर सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या देवा, भाग्यवन बेस्त्यो तुझ्या रक्त साक्षान कांयच बिया नासतना आपलो भावार्थ परगट उसारलो आनी दगदून एक सांपडलेल्या आपल्या भाव भयणींक भावार्थांत तीर रावूंक धैर्य दिलें. ही परजलीत देख आमच्या दोळ्या मुखार दवरून ताका मान करच्यात आमी हांगा जमल्या. करया भावार्थांत तीर रावूंक आनी मनशाच्या आज्ञा प्रास्तुच्या आज्ञा पाळूंक तुजी बळादी कृपा आमकां दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणे. एक घडीभर सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणीं स्वामी एक घडीभर उगडास काडया. जेजू जावन आसा आमचो दैवीक वैज आमच्या कुडीची आनी आत्म्याची पिडा गूण करता. सर आमच्या पिडेस्त भावा भयणींक तशेंच आमची आत्मीक पिडा सांसा बेस्त्या मुखांत आमी जेजूक समर्पया. प्रार्थुया सर्वेस्परा, कुडीचे पिडेन कश्ट येतल्या या तुझ्या साकरा आनी साकरणीचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रचल्या आत्म्यांक नवें बावळ दी. हे परी कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन बेगीन बरी जाल्या म्हूण तांकां भोगूं दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोबे रावूं आनी तुमचें तारण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमची राखण करूं. तुमच्या वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबें जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. आमेन. रेलेकसो आशिर्वाद आमी आतां घेवया. मोगाळ भाव भयणीनो, फाल्यांचो दीस फेस्तोचो दीस. फाल्यां सकाळीं 6 वरार एकच मीस आसतलें. 6:45 दुसरें मीस आसचें ना. सांजेर 5:30 वरार फेस्ताचें दाबाजीक मीस आसतलें. 5:15 वरार 5:15 मानाच्यो वाती आमी वांटतल्यो आनी उपरांत फेस्ताचें सांभ्रामीक मीस. भोगता आमच्या कीर्ती होत्रा, पोरल्या तुझ्या पायांतळा आमकां सदांच मोगाळा. तुजी ससाय सोदून आयल्या, तुजी मजत आमी मागता. पिढे शिरे भय जावोगता, पावतू सर्वांच्या आकांता. मोगाळ पुत्रा सवे ओंकार मरे आशीर्वाद देव आमकां. San Sebastião, Bhagavan Kursache Kurven, Nivarum Kam Chedwa, Amchan Shmanathle, Bapache, Putache, Pavitrat Machinavi, Amen.